पुष्कळ बाब जो काल बोवाळ जाला बफर झोना खातीर आनी ती अफेक्ट जाता अशें म्हणटा काकोडे एरिया. आतां बफर झोन म्हणटा गार्बेज प्रोजेक्ट गार्बेज प्रकल्प आसा पळय तो काकोडा, तो आतां खूब तेंप जालो आनी हे बफर झोन म्हणटा तें आतांच डिक्लेअर जाला काय पयलीं हेजे बद्दल कितें तुमकां हेजे बद्दल कितें म्हायती आसा आनी तुमची स्टँड कितें आसा ह्या बद्दल? पळय जेन्ना गार्बेजीचो प्लांट जावपाचो तेन्ना हेणी एसेंब्लीक जेन्ना निर्णय घेतलो, हेणी डिसिजन घेतलें की कोण व्हरना जाल्यार आपूण व्हरता, हें कुडचड्यार व्हरून हो प्लांट लादलो. त्या टायमाचेर आमच्यान म्हणल्यार आमचे बरोबर कावन्सिलर आसले थोडे, आमच्यान जाता तितलो आमी त्या टायमाचेर ताणलें, विरोध केलो. हेका जवळ हो कावन्सील सोडून गेले कावन्सील जेन्ना हांव कावन्सिलर आसलें तेन्ना, म्हणल्यार 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं. मागीर आमी तेन्ना खुबश्यो मिटींग जाल्यो, खुबश्यो स्पेशल मिटींग जाल्यो, खुबश्यो स्पेशल मिटींग घेतल्यो. तेन्ना आमगे प्रश्नाचें तेंचे कडेन उत्तर नासलेलें आनी लास्ट पर्यंत जो पर्यंत आमचें कावन्सील आसलेलें तो पर्यंत ही प्रॉपर्टी जी 65,000 लँड आसलेली आमची, ही लास्ट पर्यंत म्युन्सिपाल्टी कडेन आसलेली, म्युन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी. तेजे नंतर कितें घडलें, ही प्रॉपर्टी आज कोणा फुडें आसा, हेजो मालक कोण तो आज पर्यंत जनतेक खबर ना, म्हाका खबर आसुदा खबर ना, कावन्सिलराक खबर आसुदा म्हणून. मेन प्रश्न कितें आसा की 65 आमची जी प्रॉपर्टी आसा ती आज कोणा फुडें आसा, हो म्हाजो पयलो प्रश्न आसा. बरें, म्युन्सिपाल्टी प्रॉपर्टी जर म्युन्सिपाल्टीची जाल्यार आमदार जावं मंत्री डिसिजन कसो घेवपाक शकता विथआवट कावन्सिलाचो रेजोल्युशन नासतना? हे विशय टेबलाचेर डिस्कशनां येयले जावं येयनासतना जाले, हेंय आज जनतेक खबर ना. बाबा ही प्रॉपर्टी आज कोणा पोझिशनां आसा ही जनते आज पर्यंत खबर ना. आनी जावं कावन्सिलराक खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना हेजे विशयाचेर कितें आसा म्हणटा. कित्याक कावन्सिलरांनी केन्नाय खंयच्याय माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत तेंनी संपर्क केलो ना, जावं प्रेसा माध्यमांतल्यान लोकां कडेन संपर्क केलो ना. पयलो हो प्रॉपर्टी कोणाली? जर म्युन्सिपाल्टी आसा जाल्यार कावन्सिलरांनी हेजेर उत्तर दिवपाक जाय. म्युन्सिपाल्टीचे सगळे हेजेर चेअरपर्सनान हेजेर उत्तर दिवपाक जाय. आतां तुमी काल जो आवाज जालो व्हडले मळार तेन्ना तुमी आशिल्ले ते तुमच्या म्हाका लोकांनी थंयच्यान आपोवन गेलो. जेन्ना मिटींग चालू आसतना म्हाका लोकांनी थंय आपोवन गेलो. तुगे घे पळय, जेन्ना विरोधाक आमी आसलेले, एक्चुअल विरोध थंयच्या आमी आसतना चालू जाल्लो. आमच्यान हांव म्युन्सिपाल्टी आसतना जाता तितले त्यो गोश्टीचेर आमी जे प्रश्न केले तेंचे कडेन उत्तर नासलेलें. आज पळय खंयी जेन्ना गार्बेज जेन्ना प्लांट येदो व्हडलो येता, येदो व्हडलो जेन्ना 100 टनाचो जेन्ना प्लांट येता, आमी त्या टायमाचेर विचार केल्लो की हांगा बफर झोन डिक्लेअर करता म्हणटा अमक्या 5 वर्सां भितर. आनी तें आज केल्लें आसा. म्हाका व्हडली नीव जाल ना ते गोश्टी. कित्याक येदो व्हडलो 100 टना जेन्ना प्लांट येता तेन्ना ते इन्वेस्ट करता इतलो पयसो जाल्यार सायडी एरी बफर झोन डिक्लेअर करता ते. आतां तुमी म्हणटात अशें जे प्रमाण तेजे फॉर्मेलिटी जायत येयल्यो जेन्ना प्रकल्प येयलो मागीर तेजे नंतर ते बफर झोन डिक्लेअर. आतां जे बफर झोन डिक्लेअर जाता ते काकोडा जी एरिया आसा व्हडले मळ जर 2-3 गांव आसा तांकां तुमकां दिसता अफेक्ट जातले? पळय, पयलू कितें आसा, लोक एक विश्वासान कावन्सिलर निवडून दिता. लोकांचे जे विचार आसा ते कावन्सील मिटिंगेक टेबलाचेर डिस्कशनां येवपाक जाय. ते आज येता जावं कितें? कावन्सील मिटिंगेक डिस्कशनां येता टॉपीक जावं कोण तर येता मिटींग कंडक्ट करता आनी वयता. कितलेशे कावन्सिलरांनी हे विशयाचेर डिस्कशन केलां. एक कोणाली जर लुगार आसा 65,000 लुगार 5-10 वर्सां पयलीं तो कोणा फुडें आसा, जर तो मालकाक खबर ना जाल्यार तेजो उपयोग कितें रे? म्युन्सिपाल्टी तेजो मालक खबर आसा ती प्रॉपर्टी कोणा फुडें कोणा पोझिशनां आसा, कोणी येता आनी लँड हँडओवर कितें चल्लां कुडचड्यार. आज म्युन्सिपाल्टीक सुद्दां तेंच्यान भितर येतना खंय तर हांवें आयकलें की 5,000 म्युन्सिपाल्टी तेंचे फुड्यान मागता म्हणून. आतां ती कोणा फुड्यान मागता म्हणून म्हाका खबर ना. जेन्ना आमची लँड हांव कित्याक मुद्दम म्हणून तुमकां सांगपाक, जेन्ना म्युन्सिपाल्टी एक वाचता तेन्ना सर्वसामान्य मनशाचो एक तो भाग
म्युन्सिपाल्टी म्हळ्यार सर्वसामान्य मनशाचे ग्रासरूट लेवलांतल्यान जो एक विचार येता तो म्युन्सिपाल्टी पर्यंत पावपा जाय आनी त्या चेन कावन्सिलर रोल करता. ह्या कावन्सिलाचे म्हाका जे कावन्सील आतां जेन्ना मिटींग जाल्यो जेन्ना 65,000 लँड आमच्या फुडल्यांतल्यान खंय गेली त्यो पयलो प्रश्न तेजो उत्तर दिवपा जाय. आज ती कोणा फुडें आसा म्हणटा ती. हेजेर गार्बेजीचे खुबशे क्वेश्चन जाता. आनी एक म्हळ्यार म्हाका याद आसा प्रमाणे जेन्ना गार्बेज जालो ट्रिटमेंट प्लांट हाडपा जाले एक थोडे तेजे बद्दल म्हायती दिवपाक कशें आसता भायर वेलेटुराक तेन्ना तुमी कावन्सिलर आशिल्ले. हांव कावन्सिलर आसलो पळय म्हाजो सुद्दां पासपोर्ट एकूच दिसा रेडी केल्लो. तेन्ना CM आमगेलो लेट श्री मनोहर पर्रीकर तेन्ना CM आसलेलो आनी म्हाजो पासपोर्ट सुद्दां एक दिसा रेडी जालो. तो आनी स्थानीक आमदार आसा तो म्हाका फोर्स करपाक लागलो वच आनी तो प्लांट पळय म्हणून. पयचे पयलीं हांव तेगे ऑफिसांत गेलो आनी ताका विचारलें बाबा तूं म्हाका जर्मनी वच म्हणटा समज जर ती म्हाका टॅक्नोलॉजी जर पसंद जाली ना तूं ती चेंज करतलो ना म्हणपा लागलो. टॅक्नोलॉजी ऑलरेडी सिलेक्ट जाली म्हणपा लागलो. म्हाजो विरोध म्हणल्यार क्वॉन्टिटी जी 100 टन येता तेजेर विरोध आसना गेलो. तो तूं कमी करपाक शकता ना म्हणपा लागलो. 100 टना सकयल तो प्लांट चलना जाल्यार म्हाका जर्मनी कित्याक धाडटा तूं. म्हागे डिसिजन हांगा आसा न्हू तुजे फुड्याक जाल्यार गव्हर्मेंटाक पयशे खर्च करून म्हाका थंय वचोन येवपाक कांय तितून हें लॉजीक नासलें म्हणून हांव जर्मनी गेलो ना. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे तुमी तेन्ना वचूना आनी आतां जर जो असो इश्यू रेज जाता परत हेजेर खूब पावटी आतां पळयतात गार्बेज इश्यू म्हणटा आसात जेन्ना कुडचडे येता तेन्ना गार्बेज इश्यू म्हणटा. थोडे म्हणटा दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान हाडून हांगा घालतले हें म्हणटा. हांगा खंय म्युन्सिपाल्टी दबावा खाली आसा कसले म्युन्सिपाल्टी दबावा खाली आसाच पळय. कोणा दबावा खाली आसा पळय तें तेणी सांगूंक जाय न्हू. कोणी तेणें ते कावन्सिलरान सांगूंक जाय. म्हागे क्वेश्चन पळय कित्याक लागून कावन्सिलराक क्वेश्चन करचो पडटा खबर आहा. ती तो पावर गार्बेज हँडलिंगाचो जो पावर आसा तो म्युन्सिपाल्टीचो लोकल बॉडीन हँडल करप. जर तुमकां कोण काम करपाक दिना तें तुमी सांगपा जाय न्हू रे. कावन्सिलरान सांगूंक जाय चेअरपर्सनान सांगूंक जाय बाबा हो आमकां काम करूं दिना म्हणून. आज पळय आज आमचे फुड्यान आमचे व्हेहिकल आसा तो जळमाळा पडले आहा. कोण तर दुसरो कोण तर कॉन्ट्रॅक्टर आमचो सगळें हँडलिंग करता. गाडयेचेर कंट्रोल ना ड्रायव्हराचेर कोणाक कंट्रोल ना. व्हेहिकल खंय पडला त्यो कोणाक खबर ना. आज आमचे फुड्यान हर्सवेन ना. सॉयल टँकर आसा ती पडोन आसा. एक एम्बुलन्स आहलेली न्यू एम्बुलन्स थंय ती पडोन आसा. खंय तर लोकल बॉडी प्रिपेर्ड आसपा जाय आसलें मरे ह्यो सगळी गोश्टी भितर. फाल्यां पळय कोविडा सारको आनी फाल्यां कितें जावपाक शकता. तेन्ना बाबा लोकल बॉडीचो रोल कितें. प्रत्येक वेळा सरकाराचेर डिपेंड रावपा मरे. सर्वसामान्य मनशाक लागून करा मरे कितें. आज परिस्थिती लोकांची कशी आसलेली तेन्ना फाटीं जेन्ना सेकंड वेव येयली तेन्ना लोकांची परिस्थिती कितें खंय आसले रे. म्युन्सिपाल्टी खंय आसलेली. ती कोणा जबाबदारी आसलेली. म्युन्सिपाल्टी जबाबदारी आसली मरे त्यो गोश्टी सगळ्यो हँडल करपाक. हांव म्हणटा 100%. पूण शक्य त्यो जाता ती सुविधा पूण लोकां पर्यंत पावोवपा जाय आसलेल्यो त्यो पावयल्यो. खंय तर फेल्युअर जाली मरे म्युन्सिपाल्टी. अशें फाल्यां आनी कितें जावपाक शकता. तेन्ना कितें आसा म्युन्सिपाल्टी कडेन. आतां तुमी म्हणटा जे जो गार्बेज प्रोजेक्टा बद्दल जो इश्यू रेज जाता ताका जबाबदार फक्त म्युन्सिपाल्टी आसा. पळय म्युन्सिपाल्टी मेन प्रश्न कितें आहा ही लँड कोणा कडेन आसा जावं कोणें काडून घेतली ती कावन्सिलरांनी सांगपा जाय न्हू रे. कावन्सिलांनी तें सांगों जाय न्हू रे बाबा ही कोणें आमचे कडल्यान काडून घेतली म्हणून लँड. जो पर्यंत तें सांगना तो पर्यंत कावन्सील जबाबदार ह्या गोश्टी भितर. जो पर्यंत तें सांगना तो पर्यंत म्हाजो क्वेश्चन कावन्सिलाकच आसतलो. नाल्यार कावन्सिलान सांगपाचें बाबा हे मनशांनी ती लँड आमचे कडल्यान काडून घेतली. आज पर्यंत सांगला. तुका याद जाता तुमच्या माध्यमांतल्यान पूण लोकां पर्यंत ही न्यूज गेले आहा बाबा ही लँड कोणा कडेन आसा म्हणटा ती. आतां तें जालें. आतां परत आमी जे काल जाला तेजेर लास्ट 2 क्वेश्चन विचारता तुमकां. एक म्हणल्यार तुमी काल थंय गेले. हय. तुमी गेले म्हणल्यार लोकांनी आपयले. हय. आं लोकांनी आपयले. लोकांक कितें जाय आसलें म्हणून तुमकां आपयले थंय. ना हेजेर कितें आतां मुखावेलो स्टेप कितें घेवपाचो. तुमी लोकांक कितें सांगलें. सरकार काँग्रेसीचो दिया. काँग्रेस आमदार कुडचड्यार येयलो. सरकार गोंयांत काँग्रेसीचो घडलो. दुसरे दिसान हो प्लांटाचेर आमी रोखडे डिसिजन घेतले. आनी दुसरें ऑप्शन ना ताका.
हो प्लांट तुका आजच सांगता हे प्लांटार आमी भायलो कचरो हांव भितरूय येवपाक दिवचो ना कुडचडे सोडून एक गाडी सुद्दां हांव भायले भितर घेवचो ना प्लांटा भितर हे तुमचें डिसिजन हें उतर आनी मागीर चेंज जाल्यार पळय उतरां आमी कांय केन्ना चेंज जावचो ना पण तरी लोकांक मदीं जें उलयलां तें खरें करून दाखयता आतां तुमी स्टँड आसा आतां जर तुमगे स्टँड लास्ट स्टँड म्हणल्यार तुमी हे आतां पळय लोकां बरोबर 100% आसा लोकां बरोबर आसा आं पयलीं पळय लोकांक खबर आसा हे विशय कोणी व्हेल्लो पळय त्या टायमाचेर समज जर हो टेबलाचेर जर हेजो विरोध जायना आसलेलो न्हू हो आज म्युन्सिपाल्टी डिस्कशन लोकां पर्यंत पावता म्युन्सिपाल्टी खंयची डिस्कशन जाता कितें विरोधाक लोकांच्या हिता खातीर जाता विरोधाक जाता आज लोकां पर्यंत खंयची गोश्ट पावता आज टेबल दार बंद करून मिटींग घेता ते खबर आसा खंयचे विशय डिस्कस जाता ते पूण खबर आसा त्या टायमाचेर आमी ताका विरोध केले म्हणून तो लोकां नजरेक पूण येयलो बाबा हो कितें तर आमचे वायट गोश्टी हाडपा सोदता म्हणून म्हणल्यार तुमचे हाणें जे गोश्टी प्रकल्पाचे जे गार्बेज मागीर ते बफर झोन जावं ह्यो गोश्टी खंय तरी म्युन्सिपाल्टीन सारके हँडल करूं ना आनी ताका लागून कुडचडे काकोडा म्युन्सिपाल्टी म्हणटा ती सुप्रीम लक्षांत दवरा कावन्सिलरांक आपल्या स्वता पावर कळपा जाय चेअरपर्सना आपल्या पावर कळपा जाय दुसरो येवन सांगचो ना बाबा तूं चेअराचेर बसता तुजी जबाबदारी कळपा जाय तुजे शिवाय कांयच कुडचड्यार हालोवंक जायना आमदार कित्याक लागता रे आमकां मंत्री कित्याक लागता तूं सुप्रीम आज तूं आन्सरेबल लोकां मरे प्रत्येक जेन्ना तुका क्वेश्चन करता तूं जबाबदार तुवें आन्सर करपा जाय लोकांक तुजे शिवाय एकूय गोश्ट जावपा जायना कुडचड्यार आज जाता चेअरपर्सना वालोर आसा रे आज तो आज चेअरपर्सनाचे आज म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सना फुडें वचपा सांडून आज दुसऱ्या ऑफिसांनी वयता मरे लोक कित्याक वयता रे लोकांनी तुमकां निवडून दिले तुमी कोणा हेजेर आनी तेजेर येयली ना लोकांच्या वोटिंगाचेर तुमी निवडून येयला तुमकां तुमची जबाबदारीची जाणीव जावपा जाय तुमकां एकाचेर दिसत आसा तुमी काम करपा हांव अशें म्हणना तुमी कॅपेबल आसात पूण तुमी डिसिजन घेवंक जाय आज खंयची तो दबाव हांव प्रत्येक गांव म्हणटा खंयची तो दबावा खाली वागनाका लोकांक फाल्यां तुमकां उत्तर दिवचें पडटलें हे आमदार आसतले नासतले फाल्यां लोक तुमकां प्रश्न विचारल्यार उत्तर दिवचें पडटलें आज हो बफर झोनाचो सुद्दां प्रश्न विचारलो न्हू उत्तर दिवपा जाय आसा आज हेंचे फुडें उत्तर आसतलें त्यो काणी सांगले म्हणून लोक कोता येना तुवें टेबलाचेर बाबा कितें डिस्कस केलें तुवें खंय विरोध केलो हें तुवें दाखोवचें पडटलें ती प्रॉपर्टी कोणी व्हेली तुमचे कडेन टेबलाचेर डिस्कशन येयल्ली जावं कितें येनासतना व्हेली तें तुमी सांगपा जाय मरे लोकांक आज रेट आज तुका पयर एक दीस हांवें पयर एक प्रेस पयलें की रेट्सा लागून एक डिस्कशन जालें टेबलाचेर डिस्कस केल्यार रेट फायनलायज कशें जाता रे त्यो कुडचड्यार कितें लावपाचें कितें रेट लावपाचें कावन्सिलान डिसायड करप कोण तर येवन लागतलो अशें केन्नाय जालां आमच्या टायमाचेर सुद्दां खुबश्यो रेटी हाडलेल्यो सीओनी आमी त्यो भायर उडयलेल्यो आमी सांगता हांगा डिस्कस करून ह्यो रेट फायनलायज जातल्यो म्हणून कुडचड्यार पण तरी हांगा खंय तरी कुडचडे काकोरा म्युन्सिपाल्टी वीक पडटा कसले डिसिजन घेवपाक ना जाल्यार ज्यो गोश्टी डेव्हलपमेंटाचे आसूं कितें आसूं पळय डेव्हलपमेंटाचे आतां तूं म्हणटा पळय वारंवार आरोप करता पयर सुद्दां आतां एकटो कोण आरोप करता डेव्हलपमेंट वर्क्सांचेर म्युन्सिपाल्टी ओगी कितें आसा रे कावन्सिलर ओगी कितें आसा जेन्ना करप्शन हा चार्जीस कोण लायता आनी आज तेजेर कोण उलयना चेअरपर्सन उलयना हें कशें रे मात तो सांगता खरें डेव्हलपमेंटा वर्क्साचेर काण पळय कोणें एक आरोप लायलो मरे घोटाळो जालो म्हणून हांगा डेव्हलपमेंट वर्क्साचेर लुटमार जाली म्हणून तेजेर कोण कित्याक उलयना उलोवपा जाय मरे आमच्या टायमाचेर एक आरोप जाल्लो सुडा मार्केटान आमी चेअरपर्सनाक तेन्ना सांगलो रिप्लाय हांव एकटो सुडा मार्केटान गेल्लो बाबा कितें आसा हितून भितर तेणें म्हणलें कांयच ना हितून आमी केन्ना हेजेर येयलो ना अशें जावपा जाय तूं क्लियर तूं ट्रान्सपरंट रावपा जाय लोकां फुडें जेन्ना हे ते व्हडले वारंवार आरोप जाले मरे म्युन्सिपाल्टीचे डेव्हलपमेंट वर्क्साचे आरोप जाले मरे हेजेर ओगी कित्याक रावता म्युन्सिपाल्टी उलोवपा जाय मरे हे गोश्टीचेर ओगी रावप म्हणल्यार तो सांगता खरें जालें तुमी